अभिलेखागार खातें तशेंच कला आनी संस्कृती खातें हांच्या जोडपालवान आयज सेंट्रल लायब्ररी पणजे हांगा स्पिरीट ऑफ तिरंगा ह्या खाशेल्या प्रदर्शनीचें उक्तावण सुवाळो आयोजीत केल्लो. तिरंग्याचो इतिहास दर्शोवपी ह्या प्रदर्शनीचें उक्तावण अभिलेखागार खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं जालें. उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना मुखेल सोयरे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी प्रत्येक नागरिकांनी तिरंग्याचें म्हत्व समजून फकत आपल्या घरानच न्हय जाल्यार आपल्या मनान तिरंगो हुबोवप गरजेचें अशें सांगलें. ह्या तिरंगाचो केन्नाच अवमान जावपाना, अपमान जावपाना, मानहानी जावपाना ही जबाबदारी आमची आसा. ह्या तिरंगाचो मान हो सर्वोच्च आसतलो, सगळ्यांच्या वयर आसतलो, ही जबाबदारी आमची आसा. आमचे यूथ जनरेशन आमच्या स्कुलान आशिल्ल्या भुरग्यांक ह्या तिरंग्या विशयी आमी प्रेम दाखोवपाक जाय. ह्या देशान भितर कॉन्स्टिट्यूशन संवेदन आसलेले ते एक आसलेले, ती दोन संवेदना, एक काश्मीरा खातीर, एक आनीपणा खातीर आनी एक इतर भारता खातीर आसचे ना. दिस इज वॉट वी प्लेज. आनी त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी एकजूट जावचें पडटलें, एकवट करचो पडटलो. एकता, एकात्मता आनीक आमची डायवर्सिटी, युनिटी. हो देश आसा ती भोगभूमी न्हय, हो देश आसा ती तपोभूमी, ही ऋषीमुनींची भूमी, ही आध्यात्मीक भूमी. हे सगळे जर संकल्प आमचे पयले जे आमचे पुर्वजांनी घेतिल्ले त्या पुर्ततेन जर गेले जर जायत जाल्यार भारत हो एक सदांच महान देश म्हणून मुखार सरतलो.